पयलीं दूधसागर घसघश्यार वचपाक पर्यटकांक बुकिंगाच्या नांवान लुटपाचो प्रकार चालू आशिल्लो। पर्यटकांच्या हे विशीं कागाळी आशिल्ल्यो। आतां हे प्रकरणाक आळाबंद आयला। पर्यटकांक आतां कावंटरार एका जीपीक 3,500 कॅश दिवचे पडटात। उपरांत लायफ जॅकेटा खातीर एका पर्यटकाक 40 रुपया। हे 40 रुपया पंचायतीक वतात। फुडें रान खात्याचे गेटीर ऑनलायन पद्दतीन 100 रुपया भरचे पडटात। अशे तरेन दूधसागरात टॅक्सी सेवा स्ट्रीमलायन केल्या। ना पंचायतीक वयतले, फॉरेस्टाक वयतले ना ऑनलाइन एट अ टाइम 650 केले जाल्यार म्हणटा 640 एट अ टायम गेले जाल्यार आमचे 500 आमकां येतले। ओके 40 रुपीज पर पर्सन तेंचे वयतले लायफ जॅकेटाचे, 100 रुपीज पर पर्सन फॉरेस्टाक वयतले। हय ती सिस्टम म्हणजे तेंचे अकाउंट नंबर आसताले न्हू। आनी सद्याक फॉरेस्टान एक बरी सिस्टम काडलेली आहा आनी ती म्हणल्यार ते पयलीं पयशे कॅश घेताले, आतां कावंटराचेर ते कॅश घेयना। आतां ते स्टेट बँकेचो ते हें आसा ते आतां कार्ड स्कॅच करचे पडटा, म्हणजे ATM आहा ते कोणी आमी मागीर 7 जाण कस्टमर घेवन गेले जाल्यार एकट्या कडले कोणाले एक तेंचे आमचे दिवन परते तुमी इतले जोडटा आनी इतले आमकां ते मागीर TDS बीन ना आमी कोणाय कस्टमरा कडल्यान ते घेता तेंचेच। आमचे आतां हांव 7 जाण घेवन गेलो जाल्यार 7 जाणांक ते गाडयेन कोणा कडेन 1-2 जाणां जाल्यार एकट्या कडल्यान घेता आनी ते कार्ड 700 दिता आनी त्याचे ताका पयशे कॅश दिता। आनी तेणी ती बरी सिस्टम केल्या फॉरेस्टान। वो जळलूट जाताली तेका आळ येयलो आनी त्या आळानुसार आयज तेंच्यांनी जे दूधसागर कमिटी आसा ट्रक जीप असोसिएशनाची तेंच्यांनी आयज तेका उपाययोजना केल्ली आसा। स्क्रीनशॉट ते घेयना आनी आयडेंटिटी प्रूफ कितें आसा तो घेतले शिवाय ते गाडी दिना अशें करून तेणी खूब तरेची एक उपाययोजना केल्या। पुलीस तक्रारी केल्ली आसा आनी हांगा रिसर कुळे पुलीस जे आसा हांगा रिसर डेली टॅक्सी स्टँडाचेर आसता आनी ते अनावन्स करता की हांगा जे दर आसा जे ठरोवन दिल्ले दर आसा सरकारान घालून दिल्ली दर आसा ते दरेचे भायर कोणीच पयशे दिवचे न्हू आनी जे कोणी पयशे मागता एक्स्ट्रा पयशे मागता जाल्यार पुलीस कंप्लेन करची आमी तेंचेर कारवाय करतली अशें करून ते अनावन्स करता। आनी तुमी पळयता की हांगा सदांच दूधसागर जो पर्यटन स्थळ आसा तो कितली वर्सांसून चलून आसा आनी ताका हे जे एजंट आसा ते जे अशे एजंटाचो जो सुळसुळाट आसा त्या एजंटांनी जर अशेंच तरी तांकां दूधसागराक बुराक मारपाची गोलमाल करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार दूधसागर वॉटरफॉल जो आसा तो काही प्रमाणान हेजेर सरकार कितें तरी एक वेगळो विचार करून तो संबंधीत गव्हर्मेंट आपल्या हातीक घेवंक शकता अशेंय सरकारान पयलींच ठरयिल्लें आसा। आतां ऑनलायन जी बुकींग चलता ती वेवस्थीत चलता। आतां जे कोणाचे स्क्रीनशॉट घेयना, जे कोणी बुकींग केल्ले बेश्टी पावती हाडल्या घेयना, ओरिजिनल पावती आनी ID प्रूफ कितें हाल्यारूच ती ऑनलायन बुकिंगाचे सिस्टम हांगा घेता आनी तेंचे कडेन पयशे आकारता। अशें करून सद्या तरी आतां हे 2 दीस जाले सद्या तरी वेवस्थीत हांगा वॉटरफॉल चालू आसा आनी जी लूटमार जायना अशे तरेन आनी गेस्टूय कमी येयल्यान तो लूटमार जाताय काय तो अंदाज सारको मेळना। पूण आतां आमी जेन्ना कमिटी कडेन हे संदर्भात उलयले तेन्ना अध्यक्षान सांगलें की आतां सद्या लूटमार जायना, आतां सद्या तरी 2 दीस जाले वेवस्थीत चलता अशें तरेन सांगल्यार सांगो म्हणटा तुजे खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।